मोरजेच्या रापणकारांक नुस्त्याच्या व्हडल्या ट्रॉलरांक खातीर नुस्तें मेळना। रापणकारांचे हदीत येवन ट्रॉलर नुस्तें मारतात आनी हाचो परिणाम रापणकारांचेर जाता। ट्रॉलरांक जाब विचारीत जाल्यार तांचे कडल्यान मारपाची धमकी मेळटा, अशी कागाळ मोरजेच्या रापणकारांनी केल्या। सरकारान जाता तितले बेगीन हो विशय सोडोवन रापणकारांक मदत करची अशी मागणी तांच्यांनी केल्या। आरडीएक्स खातीर मोरजेच्यान विलास आरोलकर। चालू जाल्लेले आता आम्ही जर पळयता ते पावस घेवन ते होडये आणि बोटी तांकां बोटींग कित्याक बोटींग आणि होडयांक गव्हर्मेंटान कित्याक फिशरीसान हे केला, तांकां कायदो दिला 5 हो भायर म्हणजे 10-500 मिटरा भायर तांकां फिशींग करपाचें। आनी हे रापणकार जाग्यार जर हे डेली येवन फिशींग करता, पोरू कोस्टलांक आपयले आमी, कोण येवंक ना। आतां ओनू कोस्टलांक आपयले, कोस्टल पुलीस येयल्या, वयल्यान येयल्या, तेंचे कडेन बोटी काय ना, बोटी सारके ना म्हणटा, डॅमेज जाला, सगळें कितें जाला। तसलेच बोटी कित्याक दवरल्या गव्हर्मेंटांनी, हे कित्याक दाखयल्या, बेश्टे दवरल्या हे शोवांक लोकांक हे करपाक। हे रापणीक पळय कांयच ना, आतां 25-50 बोटी येयले, होडये येयले, रापण मारले, तांकां वाड्यांक कांय ना। हे दीस रात काम करतले, ते पोट भरतले कशें आनी कितें करतले, हे तांकां ताबडतोब जर बोटी बंद करिना जाल्यार आमी कायदो हातीन घेतले, तांकां तडी घालतले, सगळ्याक आनी सुकायल घालतले बोटी। मागीर गव्हर्मेंटान आमचेर कांय एक्शन घेवपाचें ना। रापणकाराचे वाडे पोट कितें करतले, हे पळय हे नुस्तें कडी पासून तांकां आयज ना, कडी पासून आयज ना, सगळे भरून गेले ते घेवन। आनी घेवन गेले बरोबर तांकां धमकी दिता, हे सर तुमकां कातरून मारतले, दाळा कातरून उडयतले म्हणटा ते। रापणीकार अशें दाळा कातरून उडयतले, कितें करतले ते भुरगे फॅमिली कशें पोसतले। नुस्तें कांयच मेळना सद्या। आनी आतां सामकें तडीक हे एक वसाडी हे पळय बोटी अजून हे पळय अजून ना बोटी। आमकां गेल्या तर सगळे होडेकारांक रापणीकारांक मारून धांवतले ते जाणटे वाडे कितें करतले सांग पळया। सदांच आसता हे आमचे रापणकार आसतात ते आमचे मोरजेचे, तांकां इतली एरिया दिल्या पूण हांकां ही एरिया इतली दिवंक ना। एरिया तांकां भायर दिल्या 500 मिटरा भायर तेंच्यांनी रावपाचें, तेंच्यांनी तडीक रावपाचें ना। हेंची लायन पळय हे रापणकार पळय कितले नुस्तें कितले मारून वतात आनी हे आमचे रापणकार नुस्तें मारतात आनी हांकां काय तो ना, हिडेतले लागीं रावपाक हांकां। म्हणजे नादुरुस्त दोन महिने झाले 2 महिने झाले दोन्ही बोटी। आणि कितें काम चालू आसा सद्या कितें तेंचें आज सुरू झाला काम करपाचें चालू सोपडा आनी पावसाळ खूब रावले केन्ना सादारण रिपेर बी कितें आयडिया आसा जाय आज झालेलं आज चालू जावं शकता, पूण आमकां बोट भायर काडपाक ना। नकत्याचेर सामकें रफ वेदर आहा, रिवर शापोराचें फिशींग स्टार्ट जालें, ते बार्जी घालतले मागीर मातसो रोड ओपन जाता थंय। सद्या बोटी आमकां भायर काडपाक मेळना, कित्याक शापोराचें कांयच चालू जालें ना। फिशरीज डिपार्टमेंट थंय कितें कोण येना, तेंकां पोस्ट ऑफीस पळयलें रे काम तेंचे पोस्ट ऑफिसांनी काम करपाचें, कंप्लेन कोण दितलो।